सध्या हांव आसा महाराष्ट्रातल्या नेताडे ह्या गांवान, जो गांव लागून आसा आमच्या गोंयच्या सीमेक मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि ज्या वाठारान 12 जाणांचे पठार आसा त्याच्या सकयल आमी आसा आणि ह्या वाठारान आता येवपा फाटले कारण म्हळ्यार हांगासर महाराष्ट्रातल्यान जे हत्ती आसा तेतूंतलो एक हत्ती जो आसा तो राती पावलेलो आसा मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या नो फ्लाय झोनान आणि सध्या तो हत्ती जो आसा तो गोंयच्या उपवनपालान जी म्हायती दिल्या त्याच्यानुसार कळटा की तो हत्ती जो आसा तो परतो प्रवासाक लागलेलो आसा आणि तो नेतार्डेच्या दिशेन येता। नेतार्डो हे जो गांव आसा हांगासर वांयगण शेती आसा आणि वांयगण शेती असल्या कारणान हांगा मुबलक प्रमाणात जे भात आसा ते खावपाक उपलब्ध आसा आणि हत्ती जो आसा तो सवकारलेलो आसा विशेषतः भात पिका खातीर। सावंतवाडी विभागाचे जे जलद कृती दल आसा वन खात्याचे त्यांचे हांगासर आगमन जाल्लेले आसा आणि गोंय वाटेन मोपा ह्या वाठारान गोंयचे जे उपवनपाल आसा जीस वर्गीस आणि त्यांच्या हाती सकयल बाकी वन अधिकारी जे आसा ते थंय कार्यरत आसा। काल अरावंड 8:45 सुमारास हांगासर हत्ती आयले अशें आमकां कळ्ळें आनी तितल्यान हांव घरा आशिल्लो आनी घरा पावतकच सडनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतले मनीस आयले हांगासर आनी सांगपाक लागले की हांगासर हत्ती आयला म्हणून। आनी वयल्यांतल्यान तांच्यांनी ड्रोना वयल्यान तांच्यांनी ते हे करताले कॅप्चर करताले ताचे वाट बी कितें ती आनी थंय तांकां डिटेक्ट जालो आनी ते एक 9च्या मेरेन फूल सगळी टीम हांगासर आयली आनी तांच्यांनी एटम बॉम्ब लायले आनी अरावंड एक 15 अर्द वरान मागीर ते परत रिटर्न गेले आनी तो हत्ती मागीर तो महाराष्ट्राच्या वाटेन नेताळ्याच्या वाटेन त्या वाटेन गेलो अशें तांच्यांनी मागीर हे केलें। मागीर ते गेले हांगासरले। तशें नुकसान म्हटल्यार तांच्यांनी कांय हे करूंक ना, पूण फक्त भातांतल्यान फक्त ते गेले, फक्त ते पावलांनी ते जे कितें नुकसान जालां पळय तितलेंच जालां हेंचें आनी तशें कांय हे करूंक ना ताणें। 10 वर्साचो हत्ती नाव ओमकार हो महाराष्ट्रांतल्यान आमच्या मोपा गांवांत त्यांनी प्रवेश केला आणि तो 10 वर्साचो असल्या कारणान जशें आमकां तांच्या कडल्यान समजता की तो तसो डॅमेज करपाक किंवा कोणाचेर हल्लो करपा सारकी परिस्थिती ना। जो पर्यंत आमकां कन्फर्म जायना की तो रिटर्न महाराष्ट्रा पावना तो पर्यंत घरांतल्यान भायर सरचें न्हय। जितले अवॉयड करपाक शक्य आसा तो करचें, खास करून भुरगीं जी घरा भितर भायर खेळटा बी सो कडशी मोपाच्या लोकांनी खास करून तो रातचो ट्रॅव्हल करपा खातीर ते अवॉयड करचें।